मोगाच्या वीक्षकांनो, सर्वांक एक बरो दीस हांव मागता आनी दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या ह्या कार्यक्रमाक मोगाचो येवकार हांव आशेतां. वय मोगाच्यानो, आज तुमचे संगी एक वर्तो संतोष भरीत उगडास म्हज्या भुरग्यापणार हांवें बगुल्लो तो संतोष तुमचे संगी वांटून घेवंक म्हाका वर्तो संतोष जाता. सप्टेंबर म्हयनो म्हणटना निसयकी आमच्या काळसांनी संतोषाची लारां थंयसर उदेतात. वय पावशिळे दीस, धरण केदाळाय भिजिल्ली आसता. निळसो आकाश पळोवंक मेळचो अप्रूप, पूण पाचवी धरती आमच्या भोंवारी इतली सोबीत आसता की त्या पाचव्या झाडां मदें थंय हांगा आमकां पळोवंक मेळटात सोबीत रंगाळ फुलां. आनी तशेंच एक थंडायेच्या ह्या हव्यांत सप्टेंबराच्या पयल्या हप्त्यांतावन आमकां क्रिस्तांवांक एक विशेष संतोष आमच्या काळजांत तो उमाळोन येता. मालगड्यांचें गीत सक्कड सांगाता मेळया. वय सक्कड सांगाता मेळया, सक्कड लागीं सरया म्हणल्या ह्या गिता द्वारे आमच्या जेजूच्या मायेच्या जल्माच्या परबेक आमी तयार जाता. एक विशेष परब ती जावन आसा आनी आमच्या सांस्कृतीक मौल्यांनी भरलेली ती परब जावन आसा, आमच्या धरणीच्या मौल्यांनी भरलेली ती परब जावन आसा आनी आमच्या कुटुंबाची परब जावन आसा आनी ती परब जावन आसा मोंती फेस्त. मोंती फेस्त म्हणटना आमच्या काळजांत उमळोन येतात ती संतोषाची लारां. आनी आज हांव सरीसुमार एक धाकटो भुरगो जावन आसता. सरीसुमार 50 आनी 5 वर्सां पयले मोंती फेस्त कशें आमच्या फिरगजेंत म्हळ्यार हांव ल्हान व्हड जाल्ल्या म्हज्या मुळाव्या गांवांत गांमोळींत तें कशें थंयसर संभ्रमतालें, आमच्या कुटुंबाचें फेस्त कशें आमी सांगाता मेळोवन आचरतले आनी तशेंच आमच्या सामाजीक संपर्कांत ह्या फेस्ताची म्हत्व कशें आसली आनी खंयच्या रितीर आमचें अस्तित्व आनी आमचें खाशेलेपण आमच्या हेरा समाजीत तें जोडून आसलें म्हणलें आतां तुमचे मुखार उगडापे करूंक म्हाका वर्तो संतोष. वय सरीसुमार 50 आनी 5 वर्सां पयलें म्हळ्यार हांव 5व्या क्लासींत आसलो आनी त्या घडये सप्टेंबर म्हयनो आयलो म्हणटना आमकां मस्त खुशी कित्याक की म्हळ्यार नोव्हेलाच्या दिसांनी आमकां संपूर्ण स्वतंत्र आसलें आमच्या घरांनी. आनी तवळच्या त्या कालार नोव्हेनाक आयते जावचें म्हळ्यार फुलां हाडची रिवाज. आनी ही फुलां हाडचे खातीर आमी फेस्ताचें नोव्हेन सुरवात जावच्या थोड्या दिसां पयले आमच्याच घरांनी थोडी फुलांची झाडां करीचे, जिड्ड्याच्यो बियो घालीचे आनी थंयसर घालून आमी राखतले. कितलेंय जाल्यार आमी भुरगीं न्ही, वेळ काळ कोणाक कळीत आसा, पूण ती झाडां किरलोन व्हड जातना फेस्त अखेर जातलें. हांवें सांगचो तो विशय न्ही, ताच्या बदलाक आमी ह्या फेस्ताच्या नोव्हेनाच्या त्या संदर्भार फुलां एकठांय करूंक एक साहस यात्रा आमी करून आसल्या. म्हाका अजुनूय उडास आसा. तवळ आमच्या फिरगजेंत मानादीक बाप मायकल नोरोना याचक जावन आसलो आनी सरीसुमार 18 वर्सां त्या फिरगजेंत ताणें ताची सेवा दिल्या. आनी हांव जल्माल्या उपरांत हांवें म्हज्या एज्युकेशना खातीर ह्या उंचल्या शिकपा खातीर म्हजो गांव सोडता पर्यंत हांवें पळयल्लो एकच एका याजकाक आनी तो जावन आसलो बाप मायकल नोरोना. बाप मायकल नोरोना एक कारभारी मनीस. थंयसर ताणें सान जुजे इस्कॉल आरंभ केलें आनी तशेंच अपोस्टोलीक कार्मेलीत माद्रींचें कॉन्व्हेंट थंयसर सुरवात केलें आनी स्टेल्ला मारिस इस्कॉल ताणें थंयसर केलें. इगर्जेची दुरस्ती केली. ताचे सांगता ताका एक वर्तो मोग आसलो भुरग्यांचो आनी ह्या मोंती फेस्ताच्या संदर्भार हर एका भुरग्याक तो विशेष रितीर प्रोत्साह दितलो. हर एकल्यांनी फुलां हाडूंक जाय. मोगाच्यान वेळ आतांचो न्ही. आतां जाल्यार फ्लावर स्टॉल्स जाय तितले आसात, आंगड्यो फुलाच्यो जाय तितल्यो आसात, पूण तवळ आमच्या धाकटुल्या हळ्ळेंत फुलां ओट्टू करचे, ह्या फुलां एकठांय करचे एक व्हडलें साहस जावन आसलें. आनी आमकां तवळ त्या भुरग्यांक थंय आसलेल्या म्हज्या सांगात्यांक आमच्या फिरगजगारांत आमच्या फिरगजेच्या सर्व भुरग्यांक तें एक पंत आव्हान जावन आसलें. आमच्या फिरगजेंत म्हळ्यार गंगवळी गांवांत नरसिंह शेरुकार हाचे एक सायकलाची आंगड आसली आनी इस्कॉल जाल्लेंच आमी घरांत भायर सरल्या.
पोतें काण उडयलें आनी घरांतून भायर सरल्या नरसिंह शेरकाराच्या आंगडी वचून एक भाड्याचें सायकल काण घेवचें. भाड्याचें सायकल काण घेवचें आनी शिरो मुखार वेचेंच, पाटी वळोवंक ना. खंय गंगवळी तावन गुज्जाडी गेल्या, गुज्जाडी तावन नायकवाडी गेल्या, थंय तावन मंकी गेल्या, थंय तावन आराटे गेल्या, थंय तावन कोडपाडी गेल्या. अशे विविध जाग्यांनी आमी थंयसर वेचे. आनी गुज्जाडी कोडपाडी थंयसर इल्लें रान आसलें. रानांत थंयसर ग्लास फ्लावर्स या मिठाई फुलां थंयसर मेळटली हळदुव्या रंगाची. कितले मेळटा तितले आमी काण घेवचे. तितले मात्र न्हय. आनी तशेंच जायतीं घरां थंयसर आसात. त्या घरा भायर जर तर थंयसर फुलां दिसतात जाल्यार त्या घरच्या लागीं आमी थंयसर तांचे लागीं एक रिक्वेस्ट करचें, आमकां इगर्जे व्हरूंक फुलां दिया. आनी केदाळा आमी फुलां विचारूंक वेतात. मोगाच्यान खंयच्याय एका अक्रिस्तांव भावान या भयणीन आमकां फुलां इन्कार केल्लें ना. तांच्या घरांनी थंयसर कणगिले फुलां आसतलीं, नंदी बट्टलो आसतले, शंखपुष्पां आसतलीं. आनी तशेंच तांच्या दोऱ्यार या वय म्हूण आमी सांगता थंयसर ते मिरसांगेची फुलां आसतलीं, लंटाना फुलां म्हूण आसतात ती आसतलीं. अशें विविध रितीची फुलां आमी थंयसर जमो करतले. आनी आमच्या भुरग्यापणारच ह्या एका आमच्या साहसा वरवीं ह्या फुलां एकठांय करच्या आमच्या उत्साहा वरवीं आमकां फुलांची झाडांची वळख थंयसर जाली. आनी घरा फुलां हाडल्या उपरांत ते उदकांत घालून दवरतले. आनी बोंगे आसात जाल्यार बोंगे उदकांत घालून दवरतले. आनी दुसऱ्या दिसा सकाळीं ते फुलतले. आनी थंयसर आरंभ जातले आमचें आर्टिस्टीक मायंड कशें गी म्हूण. ह्या घडये आमचे आवय बापूय, आमचे भाव भयण्यो आमकां सपोर्ट करतले. खंयच्या रितीर ती फुलां मांडची वय ती फुलां मांडची एक विशेश रीत आसली. आनी आतांच्या बरी प्लास्टीक बॅगांत व्हरूंक नासतलें त्या झाडाक. प्लास्टीक बॅगाय उपयोग करिनासतले इगर्जे वेताना. पूण बोशयांनी या दालयांनी ती फुलां मांडटले. आनी जर तर फुलां जर तर उणी आसात जाल्यार थंयसर एक ट्रिक आसलें. इल्लेशे क्रोटर असो पावलो तो पिठो करून ते मदें एक गुड्या बरी करून ताचेर फुलां धाडचें आसलें. आनी ताच्या उपरांत फुलाच्या मदगात आसच्या जाग्यार तें प्रायम लोकेशन जावन आसलें मोरयेक बेटोनचें फूल. मोरयेक बेटोनचें फूल एक तें 5 पाकळ्याचें तें आमी दासवाळा म्हणटा. तातूंच एक सोबीत दासवाळा आसा. ते तवळ ताका 5 पाकळ्याची फुलां म्हणटात. 25 पाकळ्याचे फुलां मेळटात. आनी कोणी जर तर गुलाब आमकां दितले. अशें एक असल्या फुलां पैकी तितकें उंचलें फूल आमी मदें दवरतले. आनी तें हाडून इगर्जे आमी नोवेलाच्या वेळार हर एका दिसा नोवेलाच्या वेळार मोरये मायेक तें भेटोवचें आसलें. आनी ह्या घडये आमचें कॉम्पिटिशन थंयसर. तुज्या भशेन कितलीं फुलां आसात, म्हज्या भशेन कितलीं फुलां आसात, तुज्या लागीं आसची फुलां खंयच्या जातीची, म्हज्या लागीं आसची फुलां खंयच्या कॅटेगरीची. आनी आमचे मदें एक बार्टर सिस्टम आसलें फुलां एकठांय करतना. जर तर कोणाकी जर तर मिठाय फुलां चड मेळ्ळी आनी आनी एकल्याक जर तर लंटाना फुलां चड मेळ्ळी आनी एकल्याक नंदी बट्टलो चड मेळ्ळें, आमी तें वांटून घेवचें आसलें. मोगाच्यान ह्या संदर्भार आमकां एक वांटून घेवचो तो एक अनुभव आमकां ह्या मोंती सायबिणीच्या फेस्ताच्या संदर्भार जालो म्हूण सांगच्यांत कांयच दुबाव ना. आनी ह्या कॉम्पिटिशना मध्ये आपलेंपण दाखोवंक ह्या म्हजी बशी दुसऱ्यांचे वरणी अत्वीच दिसोंक जाय म्हणलें एक भावन. म्हळ्यार तें मोसोर न्हय बगार थंयसर एक कॉम्पिटिशन आसलें. आनी तवळच्या कालार हर एका भुरग्यांक मोंती सायबिणीच्या फेस्ताचे नव्यान आपलेंपण दाखोवंक आयडेंटिटी दाखोवंक एक अवकाश म्हूण सांगच्यांत कांयच दुबाव ना. अशें आमी इगर्जेक वेतले. फुलां व्हरून वेताना शेजारची पळयताले आनी आमच्या कुंदापुर कन्नड भाशेंत सांगताले, हो नायकर बगियाರಿಗೆ फस्ट सूर आयतल्ल, नायकर बगियाರಿಗೆ फस्ट सूर आयत. म्हळ्यार आमकां क्रिस्तांवांक नवें सुरवात जालें. आनी आमी थंयसर वेताना साबार जाणांनी सांगचें आसलें, तुमची फुलां बारी सोबीत आसात, तुमची फुलां बारी सोबीत आसात. तें एक एप्रिशिएशन एक तांच्यातून मेळचें एक बरें उतार. आमी इगर्जे गेल्या उपरांत इगर्जेच्या वरांडार लायनीर ती फुलांची बशी थंयसर दवरूंक आसली. आनी उपरांत मिसाच्या उपरांत नोवेन आसतलें. नोवेनाच्या वेळार फादर मायकल नोरोन्ना तो 6 फीट उबा रायसो मनीस याजक गणगणीत ताड्याचो आनी ताणें बाळोक मरयेची कांतारां म्हणची आनी आमी लायनीर वचून फुलां अर्पोवची. आनी ताच्या उपरांत इगर्जेच्या भितर तवळ गंगवळ्ळी इगर्जेंत तितलें फर्निचर नासलें. फाटल्यान एक 4-5 लायनी एक थोडे बांक आसले आनी मुखार सर्व आमी धर्नीरच बसतले. आनी त्या घडये पाटी आसले बांक ते पाटी ओडटले आनी इल्लोसो जागो करून दितले. आनी आमी
मोरयेच्या इमाजीच्या भोंवतणी रावतले आनी तवळ फादर मायकल नोराना व्हडल्या ताळ्यान थंयसर ते कांतार सुरवात करतलो आनी उरले ताका सांगात दितले मोरये ओ गोळसिया तिका आतां वर्णिया. तवळ काही माईक ना, लावड स्पीकर ना, जाल्यार तो ताळो इगर्जेच्या भायर म्हणसरी आयकतलो आनी आमी रेडी आसतले आनी मोरये ओ गोळसिया म्हणटाना पटक्क करून एक क्लॅप मारतलो आनी त्या घडये हर एका भुरग्यांनी तयार आसा जे फुलां उडोवंक जालें. एक बोटी जालें, 2 बोटी जाले, तवळ अर्दी बशी आमची खाली जातली आनी तिसऱ्या बोटी उडयतना ती बशीच अशें उखल उडयची आसली आनी हांगासर एक गंमत जातली. थोड्या भुरग्यांचे हात तितले काही भद्र आसचे नात जाल्यार तो एक जोश आसतलो आमचे म्हजी फुलां वयर वचोंक जाय म्हूण. देखून ह्या घडये भुरग्यां मदल्या त्या एका पंथाटांत तिसऱ्या बोटी मोरी एक ओगळशी म्हूण अशें उडयतना आमच्या हातांतली बशी चुकून पडली आसा आनी थंयसर व्हडलो आवाज जावन सकडांक एक हांसोंक कारण जाल्लें आसा. असलो अनुभव म्हाका आजुनी जिवो म्हज्या काळजांत म्हज्या काळजा गुंडायेंत निरंतर तो वाडून आसा मोगाच्यान. आनी त्या दिसाचें नोवें जाल्या मागीर भुरग्यांक थंयसर गोडशें आनी तें गोडशें जावन आसा आतांचे बरी मैसूर पाक जावन दी, लाडू जावन दी या आयस्क्रीम जावन दी, खंयचेय न्ही. बगार ते हळदुव्या कलराचे आनी ऑरेंज कलराचे लिंब्याचे मिठाई येताली, पेपरमिंट म्हूण आमी म्हणटा. सो लिंब्याची पेपरमिंट ते सर आमकां एक एकल्याक 2 या 3 थंयसर दितले आनी ते जावन आसतले रुचीक अमृत आमकां त्या घडये. एक खावचें, एक बोल्सान दवरचें आनी घरा येताना वाट्यार खावचें. आनी हो अनुभव आज खंयच्या रितीर आमकां हे नोवेनाक थंयसर सांगाती मेळ्ळे, फाल्यां कोण मेळटात आनी फाल्यां कशें आसतलें ह्या विशयांत आमकां एक वर्ती आतोळी आसतली. अशें मोगाचें न्हू. नोवेनाचे दीस संपल्या उपरांत वर्तो संतोस मोती फेस्ताचो दबाजो. मोती फेस्ताचो दबाजो त्या दीस आमकां भुरग्यांक वर्त्या संतोसाचो तो दीस. कित्याक इतले दीस पर्यंत धाकट्या वाटल्यांत या धाकट्या बशयेंत आमी फुलां व्हरतले, पूण त्या दीस थंयसर पुरशांव लांब आसतलो. देखून ती फुलां व्हरची रिती लांब आसतली. आमकां चडीत फुलां जायची आसली. देखून फेस्ताच्या आदल्या दिसा येदोळ पर्यंत करिनातले प्रयत्न आमी करचे. कोणाच्या घरा वेचे तांकां वत्ता येन दम्मया एक 4 फुलां चड दिया म्हणचे. आनी मोगाच्यान आज म्हणसरी म्हाका उडास आसा, जात भेद नासतना आमी थंयसर फुलां जमो करतले आनी तवळ तांच्या अक्रिस्तांव भावा भयणींकी मोरयेचेर व्हरतो एक अभिमान आसलो आनी आमी भुरग्यांक दिवची फुलां ती देवाक दिवची ती जावं आसात म्हूण सांगलें. तांचे एक समजणी आसली आनी असल्या समजणेंत म्हजें भुरगेपणार हांवें मोती फेस्ताचो व्हरतो अनुभव आपणायलो. आनी मोती फेस्ता दीस इगर्जेच्या भायर एक कडेन 4 खांबे पुरून आसतले आनी ताका तोरणां बांदून आसतलीं. मदें एक मेज दवरतले आनी त्या मेजार थंयसर नोवें आसतलें. आनी हांगासर आनी एक विशय म्हाका उल्लेख करूंक जाय. हें नोवें आमचो एक अक्रिस्तांव भाव म्हाका उडास आसल्या प्रकार मानेस्त नंदी पुजारी अक्रिस्तांव भाव हर एका वर्सा आमच्या नोव्या फेस्ताक म्हळ्यार मोती फेस्ताक तयार जावन पयलेंच तो शेतांत भात रेडी करतलो, तयार करतलो आनी थंयसर इगर्जेक हाडून दितलो. पळया मोगाचें न्हू, अशें जावन आसा ह्या फेस्तांत आमचे थंय आसुल्लो समाजी मदलो जात भेद नासलो मनशापणाचो संबंद. कित्याक ताच्या शेतांत ताणें थंयसर केल्लें तें भात तो मरियमायेक थंयसर दिता. क्रिस्तांव न्ही, बगार तो एक अक्रिस्तांव जावन आसा, पूण हांगासर मरियमाये थंय ताचो अभिमान तो वर्तो जावन आसा. आनी थंयसर धव्या लुगटांत तें बेजार केल्या उपरांत धव्या लुगटांत तें थंयसर बांदतले आनी तें लुगाट काण घेवन आमचो मोगाचो जेर्मियाब उखल हाडटलो. एडे तेडे थंयसर वाती घेवन येतले, कांतारां म्हणटले आनी थंयसर मुंदरून आमी इगर्जेच्या भितर पावतना बँडी आसतले. वर्त्या संभ्रमान आमी फुलां थंयसर उडयतले
आनी इगर्जेक प्रवेश जाल्या उपरांत मिसाचें बलिदान थंयसर जातालें. भोव अपुरबायेचें मिसाचें बलिदान. आनी म्हज्या भुरग्यां प्रायर मिसाचें बलिदान सोंपल्या उपरांत आमकां मेळ्ळो कणशो मात्र, आनी कोणी पूण उदारमनाच्या मनशान थंयसर दान केला जाल्यार परत्यान लिंब्याच्यो त्यो पेपरमिंट आमी म्हणटा ते लिंब्याचे पेपरमिंट मात्र आमकां मेळ्ळे जावन आसात. आतांचे बरी आयस्क्रीम जावन दी, वॉर्न जावन दी, या मैसूर पाक जावन दी, लाडू जावन दी, कोबू ते सयत नासतले, पूण आयले वार ती पद्दत थंयसर तांणी सुरवात केल्या. अशें इगर्जेचो संभ्रम संपल्या मागीर भोव सेंटिमेंटल संभ्रम आमच्या घरांनी थंयसर सुरवात जातलो. आमी घरा कणश्यो हाडटना घरची बागलां थंयसर उक्ते दवरतलीं, आल्तरीक वात पेटयतले आनी संभ्रमान हाडिल्लें नवें थंयसर आल्तरीर दवरतले आनी मागणें करतले. ताचे उपरांत जेवणाची तयारी. ताचे वरनी पयलें आनीक आमचें सामरस्य म्हण आमी सांगता, एकामेका दोन धर्मा मदलो संबंद. आमच्या गंगवळींत आशिल्लें बँड तें हिंदू भावांचें तें बँड जावन आशिल्लें. पूण हर एका मोंती फेस्ताक बँडाचो मुखेली मानेस्त कोरगा देवाडिगा, म्हाका उडास आसा ताचें नांव, मानेस्त कोरगा देवाडिगा. ताच्या सगळ्या बँडकाराच्या शिबंदी सवय मिसा पयलेंच इगर्जेंत येवन तो बँड वाजयतलो. आनी मिसाच्या वेळार म्हळ्यार महिमा म्हणटना आनी तशेंच वस्त घाल सुकलतनाय तांचें इल्लेशें बँड वाजोवंक आसलें. ताच्या उपरांत मिसा उपरांत थंयसर सक्कड सांगाता मेळ्या तसले कांतारा तांणी बँडार वाजयतली आनी ताच्या उपरांत हें बँड हर एकल्याच्या घरांनी वतलें. हे बँडकार हर एकल्याच्या घरांनी वतले आनी थंयसर मोरयेमायेची कांतारा ते वाजयतले आनी एक या दोन कांतारा वाजयतले आनी हर एकलो तांकां मोगान स्वागत करतलो. मोगान स्वागत करतलो, कांय खावंक पिवंक तांकां दितले. ताचे उपरांत कांय तरी एक काणीक तांकां कवरांत घालणे अशें हातांत अशें दितले. आनी हो एक संबंद आशिल्लो. फाटल्या साबार वर्सां पर्यंत हो संबंद चलून आयलो, पण कारणांतर जावन तें आतां बंद जालां म्हूण म्हाका खबर आसा. पूण जाल्यारय म्हज्या भुरगेपणांतान मोंती फेस्ताक एक संबंद म्हळ्यार मोंती फेस्ताचें तें बँड जावन आसा. आनी हें बँड फिरगजेंत तवळ 225 कुटुंबां आसलीं जाल्यार सकाळीं तो सांज पर्यंत ल्हान व्हड ग्रेस्त दुबळो म्हणलें भेद नासतना हर एकल्याच्या घरा वचून ते बँड वाजयतले आनी तशेंच फेस्ताचे शुभाशय तांकां पाठयतले. मोगाच्यान असले बागी दीस आतां आमकां पळोवंक मेळटात की बिलकुलच ना. कित्याक आज आमी एकलो आनेकल्याक मोसरान आनी दुबावान पळोवचे तसले दीस उदेल्यात. हाका कारणां कितेंच आसूंक पुरो. पूण बँड येवन गेल्या उपरांत जेवणाची तयारी जातली. दनपारां सक्कड घरा आसतले. थोडे पयसले गांवचे आमचे संबंदीक आसल्यार ते येतले आनी तशेंच आमी सांगाता जेवंक बसचे पयले आनी एक वर्ती एक थंयसर पद्दत आनी एक रिवाज आसली. आदल्या दिसाच कागदां बरोवन कवरांत घालून रेडी करून दवरल्यात आनी आमी जेवच्या पयले बेंजार केल्ली कणशी थंयसर वरनाक घालच्या पयलेंच ती बेंजार केल्ली कणशी त्या कवरांनी घालतल्या. आनी आमच्या संबंदीक कोण आसात पयसल्या गांवांत, बॉम्बेयांत आसूंक पुरो, बेंगलोरांत आसूंक पुरो, तांकां तांचो उडास काण पयले तें भात आमी त्या कवरांत घालतल्या, बंद करतल्या. ताच्या उपरांत सांगाता बसून मागणें करतल्या आनी धरणीर बसून जेवतल्या. धरणीर बसून जेवतल्या. कित्याक म्हज्या डॅडीन म्हाका सांगचें एक आजुनी म्हाका उडास आसा. डॅडीन आनी म्हज्या मम्मीन सांगचें ही परब जावन आसा आमच्या धरणेची परब. जे कितें धरण माता आमकां दिता तें आमी मोगान आनी मानान स्विकार करूंक जाय, देवाक तें अर्पूंक जाय आनी धरणीचेर बसून जेवंक जाय. पूण आतां काळ बदलला, कारणां सवार आसात. पूण जाल्यारय तवळ आमच्या मलगड्यांत पावन आमकां आयिल्ली ती समजणी कशें आमी आमच्या जिवितांत प्रकृतीक आनी धरण मातेक मान दी जाय म्हणलें भोव अपुरबायेचें निदर्शन ह्या फेस्ता वेळी आमकां मेळटलें. मोगाच्यान अशेंच आमी मुंदरून वेचें जाल्यार आनी एक विशय म्हाका तुमचे संगी वांटून घेवंक आसा. परत आमी मोंती फेस्ता विशयांत हांवें आनी बाब प्रतापानंद नायक हांणी सांगात मेळून एक भासाभास कार्यक्रम केले. आनी बाब प्रतापानंद नायक गंगवळींत म्हजो शेजारी जावन आसलो, म्हजे वरनी मलगडो. जाल्यारय ताच चेतावन हांव जाय तितलें शिकलो आनी तो एक म्हाका एक प्रेरणा जावन आसा. आमी केदळ सांगात मेळटा
पूण हांवें आतां उल्लेख करचो विशय आमच्या जेवणाचो. उडपी तावन उत्तर भागांत आमी आमच्या मोंती फेस्ताचें आचरण पळोवचें जाल्यार सर्वंकडेच आसा. दक्षिण भागांत मंगळुराच्या आसपास कोणी थंयसर कित्याय खंयच्याय रितीर मासली वापरिनात. शुद्ध सस्याहारी म्हणटात आमी. रांदोळेचें जेवण त्या दीस आसता. पूण आमच्या उडपी तावन उत्तर भागांत आमी पळोवचें जाल्यार मोंती फेस्ताक जेवणाक एक वर्त्या गरजेची वस्त ती जावन आसा मासली. आनी मासली नातल्यार मोंती फेस्त तें अधुरें. मोंती फेस्ताचें जेवण तें अधुरें जेवण. वय हाकाय कारणां आसात. कित्याक आमच्या दैनंदीन जीवन पद्दतींत मासली आमकां सदांची, देखून फेस्तांक आमी मासली उपयोग करचे. ते राजावीक म्हूण सांगलें आमच्या बाप प्रतापानंद नायकान येदोळस आमच्या विक्षक आमकां उक्ताडायला. आनी त्या दिसाची मासली म्हळ्यार चडावत विशेश जावन आसतली. बांगडे तारले आमकां सदांय मेळटात मोगाच्यान, पूण त्या दीस इसवण आसतली, मोडमोसो आसतलो, आनी तशेंच गोबरां आसतलो, काणे आसतले, शेवटे आसतले, काळशी आसतली, बाराय आसतली, आनी जायते रितीची दुसरे टायपाची मासली थंयसर. म्हळ्यार एकच आयटम पूण विविध रितीच्या मासल्यांत त्या दिसाक सहज जाल्ली खंयची बरी मासली मेळटा ती मासली आमच्या जेवणांत आसतली. आनी तें जेवण मासले विने अधुरें जावन आसतलें. देखून आमकां मोंती फेस्त म्हळ्यार न्हय केवल सस्याहारी मात्र, ताचे सांगाता मासली आसले शिवाय तें मोंती फेस्ताचें जेवण जायनातलें. मोगाच्यान म्हज्या ल्हानपणांत म्हज्या गंगवळी फिरगजेंत हांवें आस्वाद केल्ली मोंती फेस्ताची ही गोडसाण तुमचे संगी वांटून घेतना म्हजी काळजां मनां भरून येतात. कित्याक तवळच्या त्या कालार सरीसुमार 50-5 वर्सां पयल्याची गजाल हांव सांगून आसा. हें मोंती फेस्त न्हय केवल आमकां क्रिस्तांवांक मात्र. बगार ह्या मोंती फेस्तांत हेर धर्माचेय मिसळटले आनी आमकां सहकार दितले. आनी आमी तुमच्या सांगाता आसा अर्थबरीत रितीर करया म्हूण सांगल्या त्या एका जिनसार मोंती फेस्ताचो संभ्रम सांगतालो. वय आज ह्या मोंती फेस्ताच्या संभ्रमार म्हजो आदलो उडास येतना सबार जाणांक तुमचो आदलो उडास येवंकी पुरो. खंडीत जावन असलें आमचें सांस्कृतीक दायज, आमच्या मालगड्यांचें दायज निचायकी जाल्यार मोंती फेस्त एक आरसो जावन आसा. आनी ह्याच मोंती फेस्ताच्या त्या एका उद्देशान आमी मुखार वेतना आमची जेजूची आवय मरी माय आनी आमची धरण माता आनी आमची कुटुंबां सर्व सांगात मेळोन हें फेस्त वर्त्या अर्थबरीत जातलें, अजुनूय जावन आसा आनी मुखारय जावं दी म्हणल्यार म्हजो आशय जावन आसा. येदोळ पर्यंत हांवें म्हजो भुरगेपणाचो अनुभव हांवें तुमचे संगी वांटून घेतलो. पूण आज मोंती फेस्ताची परिगत मस्त बदल्ल्या. मनीस आधुनीक समाजींत जिवन आसा आनी आदल्या काळाची ती परिगत आनी आतांची परिगत जाय तितलो तफावत थंयसर आसा. पयल्याच्या भुरग्यांक आनी आतांच्या भुरग्यांक दीस रात फरक आसा. पयले भुरगीं कशें आसली आनी आतां भुरग्यांची मेंटेलिटी कशी आसा त्या विशयांत आमी खंयच्याय रितीर वर्णन करूंक साध्य ना. पूण काळाचो प्रभाव आनी तशेंच शिकपाचो प्रभाव आनी समाजींत घडच्या दुसऱ्या परिगतेचो प्रभाव जावन आमच्या भुरग्यांचेर असली एक परिगत आयल्या म्हूण सांगच्यांतच कांय चूक ना. जाल्यारय आमच्या भुरग्यांक आतां आमी आमच्या भुरग्यापणार घरांतल्यान भायर वचून रुखार चड सायकलाचेर वचून थंयसर एक साहसीक रितीर आमी सांगाता मेळन आमची भावना एक्सचेंज करन एक लिडरशिपार हर एकल्याच्या घरा वचून फुलां विचारली रीत आनी तशेंच आमची क्रिएटिविटी करची रीत आतां पळोवंक मेळना आनी असाध्य जावन आसा. आनी आज एवरीथींग सक्कड कितें जावन आसा, रेडीमेड जावन आसा. आज अर्थ संतोशाची गजाल आमच्या सर्व आमच्या समाजींतल्या भावा भयणी लागीं तांक आसा. आनी फुलां खंय पयस वचून हाडची गरज ना. आमकां फ्लावर स्टॉल्स आसात, फुलाचे आंगडे आसात, थंय गेल्यार मेळटात. आनी सायकलार वचून गुडे दोंगर सोदूंक आतां साध्य ना. चडावत जावन सायकलां कोणी यूज करनात, गुडे दोंगर आतां मेळनात, रूख झाडां ही भायली आमकां पळोवंक मेळनात. जाल्यार आधुनीक ह्या काळार
मोंती मायाचें फेस्त आमकां एक प्रेरण जावन दी. प्रेरण जावन दी प्रकृतीतय आमकां अभिमान आसो. प्रेरण जावन दी जेजूची आवय जावन तिणें केल्ल्या सॅक्रिफिसा प्रकार आमच्या जिवितांत जेजूक आमी स्थान दिवं. आनी प्रेरण जावन दी आमच्या कुटुंबांत एक वर्तो मोगा बांद हाडोंक. तर मोगाच्या न्हू येदोळ पर्यंत ह्या मोंती फेस्ताच्या ह्या संभ्रमा विशयांत म्हजी भावना हांवें तुमचे संगी वांटून घेतली. तुमकांय तुमच्या भुरगेपणाचो उडास येवंकी पुरो. दया करून खंडीत जावन जे कितें तुमकां भोगता हांगासर कमेंट बॉक्स आसा. ह्या कमेंट बॉक्सांत तुमचे भुरगेपणाचें मोंती फेस्त कशें जालें त्या विशयांत 1-2 उतरां बरोवन घाला. आनी हो व्हिडिओ तुमकां बरो लागलो तर हेरां संगी तो शेअर करा. आनी दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाच्या ह्या आमच्या येवजणेक तुमचो एक सहकार जावन आमच्या चॅनलाक तुमी सबस्क्रायब करा. भोव आपुरबायेन हो म्हजो अनुभव तुमी आयकल्ल्याक हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी सर्व आमच्या पळोवप्यांक आनी सर्व आमच्या क्रिस्ती भावंडांक आनी सर्वांक मोंती फेस्ताचे शुभाशय हांव पाठयतां. जावं दी हें मोंती फेस्त सर्वांक समृद्धी हाडचें, सर्वांक माया मोग वमचें, सर्वांच्या कुटुंबांनी थंयसर संतोश प्रसारचें. देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच.